आयकल्लो की बीजेपी सरकारा भितर कॅझिनो जी आसा ती आमची आवय, जिका मुख्यमंत्र्यान सुद्दां आवय म्हणटा ती माधवी, जाका आमी मांडवी म्हणटा, त्या मांडवीन कशें पोल्युशन जाल्लें आसा. कारण इतले कॅझिनो आसा थंय. त्या कॅझिनोक प्रत्येक दिसाक 5,000 वयर लोक विजीट करतात. तेंची जी वेस्ट आसा, ते टॉयलेट्स करतात आनी कितें करतात, ती वेस्ट त्या नदींक आमच्या जी आवय आहे म्हणटात त्या आवयचे हितूंक सोडटात. त्या रोडाचेर जर पळयलें जाल्यार त्या बँक मांडवी रिवर बँकाचेर जंय सगळ्यांक तांकां अलाउड केल्ले आसात कॅझिनो, आनी थंय कॅझिनोनी आपली ऑफिसां घातल्यात. म्हणजे पयलीं थंय इतलें सुंदर दिसतालें, थंय इतली दुश्ट आतां हें जाल्लें. सो इकोलॉजिकली, एनवायरमेंटली आनी सोशल जो इम्पॅक्ट आसा कॅझिनोचो तो इतलो व्हडलो जाल्लो आसा. आनी तितून भितर सरकारान स्पिरिच्युअल टुरिझम अनावन्स केलें. आनी स्पिरिच्युअल टुरिझम अनावन्स करतकच रिवर मांडवीचे स्पिरिच्युअल टुरिझमाक कशें कनेक्ट करून, कशें सरकाराचेर दबाव हाडून आमची जिका आवय म्हणटा आमी, मुख्यमंत्र्यान सुद्दां तिका आवय म्हणल्या मांडवीक. जशें प्रायम मिनिस्टरान गंगाक मा म्हटलेली, त्याच धर्तेचेर जेन्ना म्हादय डायव्हर्जनाचो इश्यू जाल्लो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान परत परत सांगला ही आमची आवय म्हणून. आनी आमच्या आवयचेर जर अत्याचार जातात तेका सरकाराचेर लक्ष केंद्रीत करपा खातीर आमी एक आमचे सोशल मिडियान टिमीन एक AIचो व्हिडिओ घातलेलो सरकाराचे अटेन्शन हाडपाक. तो व्हिडिओ खूब व्हायरल जालो. आमच्या गोंयकारांनी तो सर्रास यूज केलो. कारण प्रत्येक गोंयकाराक दिसता की आमची आवय म्हादय ही मांडवी आसा ती बरी उरपाक जाय. आनी ज्या तरेन कॅझिनोन गोवा कॅप्चर केल्लें आसा, गोवा गव्हर्मेंटाक कॅप्चर केल्लो आसा, तशें तेणी आख्खी मांडवी रिवर कॅप्चर केल्ली आसा आनी पणजे कॅप्चर केल्लें आसा. सो हातूंतल्यान कितें तरी गोंयकारांक मुक्ती मेळची ह्या हेतून. मागीर खंयच नासलें खंयच्याच धर्मा. हांव स्वता हिंदू, हांव हिंदूपणाचे कशें हांव सेंटिमेंट्स हर्ट करपाक शकता. सो त्या हेजेर तो AI व्हिडिओ जो आशिल्लो त्या हेजेर तेन्ना कोणेच काय हें केल्लें नाशिल्लें. सडनली काल कळ्ळें की म्हाजेर FIR रजिस्टर जाल्या म्हणून, आनी पुलिसांनी आपयलो. पुलिसांनी आपयलो. आयज जवळ जवळ म्हाका 3 वरां सुमार तेणी ग्रील केला, ज्या हेजेर FIR रजिस्टरूच करपाक नाशिल्ली. म्हणजे हांव म्हजें पयलो क्वेश्चन म्हणजे तुमी FIR पयलीं कशी रजिस्टर करपाक शकता ह्या मॅटराचेर, जंय हांवें कोणाचेच रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करपाचो प्रश्नूच येना. जंय BJPचेर अटॅक करप, BJPचें कमळ हें अशें दाखयलें. BJPचेर अटॅक करप म्हणजे धार्मीक कोणाची भावना दुखोवपाची. थीम तुमी यूज केलो तो पळयात खंय आसतलें. तुमी व्हिडिओ परत पळयात, परत जाय जाल्यार लोकांक दाखयात, आनी तातूंत लोकांकूच प्रश्न करात. तितून गंगा माचें नांव हांवें यूज केलें जाल्यार सुद्दां खंयचो एक शब्द सुद्दां तितून यूज केल्लो आसलें. तें पद जें यूज केल्लें आसा तें पद फक्त कशें करून BJPन हें आमचें गोंयचें निसंतान केल्लें आसा त्या हेजेर अट्रॅक्शन. याच्या फाटसून सगळें जालें तें राजकारण म्हणटा तुमी, राजकारण कम्प्लिटली पॉलिटिकल न्ही. हे सगळें एक फोकस खंय तरी अटेन्शन डायवर्ट करपा खातीर, जावं कदाचित म्हाजेर पॉलिटिकल दबाव हाडपाक की हांवें ह्या सरकारा विरुद्ध उलोवप ना. आमचे कितल्यो केसीस, हेजे पयलीं मनोहर पर्रीकरान आमचेर खूब केसीस घातल्यो, म्हाका आग्वाद जेलीन सुद्दां दवरलो. म्हाका कोण थांबोवपाक शकना. आनी जेन्ना हांव स्वता हिंदू आसा, हांव हिंदूचे सेंटिमेंट दुखोवपाकूच कशें शकता. आता FIR रजिस्टर जाले तेन्ना म्हाका जवळ जवळ 3 वरां आसा. म्हणजे प्रत्येक गजालीचेर बारीक बारीक प्रत्येक गजाल एज पर माय थिंग हांवें तांकां सॅटिस्फाय केला आसा. प्रत्येक क्वेश्चन तेणी रेज केले. जवळ 150 क्वेश्चन तेणी रायटींग हाडून 3 वरां सिंपल मॅटराचेर 3 वरां ग्रील केलो म्हाका. स्पेसिफीक तेच म्हणटा की खंयची पद हें केलें, खंयचे हेजेर प्लॅटफॉर्मार जाल्यार खंयचे रिलिजियस सेंटिमेंट, सगळे अशेच प्रश्न. खंयचे त्या आरतीचो इशू आसा, मा गंगेचो इशू आसा जे तुमी आतां परत विचारला ते. हो एक सतावणीचो प्रकार आसा अशें दिसता तुमकां? डेफिनेटली ह्या मॅटराचेर पुलिसांक फोर्स करून FIR रजिस्टर करपाक लावप म्हणजे तेजो पॉलिटिकल, म्हणजे पोलिसांचो पॉलिटिकली यूज करून घेता. हांवें तेच पयलीं प्रश्न विचारलो तुमकां FIR रजिस्टर कशी करपाक शकता तुमी ह्या मॅटराचेर, हाजेर काय म्हणून. आनी जर FIR रजिस्टर करपाक जाय आशिल्ली जेन्ना कोणें फर्स्ट हें सांगलें तेन्ना करपाक जाय. आतां कित्याक म्हाका परत तेणी हें सांगलां, हांवें सांगल्यार तुमकां जाय तेन्ना हांव अवेलेबल आसा.
एनी टायम बी म्हाका आपल्या So, ह्या कोर्टाच्या मुखाचेर धरणे जाले पळय थंयसर म्हटलें की तुमी माफी मागची बी अशें डिमांड करतले थोडे जाण सो तुमी अपोलॉजी बी मागतले सी द लॉ वील टेक इट्स ओन कोर्स इन्व्हेस्टिगेशन त्यांनी कमेंट्स केल्ले आसा जे जे प्रश्न विचारलेले आसा त्यांच्या फूल सॅटिस्फॅक्शनाक हांवें सगळे रिप्लाय दिल्लो आसा म्हाका दिसना हांवें खंयचोच तांचो दुबावान दवरलेलो आसा कंप्लीट क्लियर केल्लो आसा सो तो व्हिडिओ आता उरतलो एजेस जातलो आतां सद्या तेगेलें इन्व्हेस्टिगेशन कितें चालू आसा लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स तुमचें डिसिजन कितें घेतलें आता कितें म्हणजे हांवें कोणाचोच सेंटिमेंट रिलिजियस जावं कसलोच दुखयलेलो ना हांवें बीजेपीक टार्गेट केला कॅझिनोक टार्गेट केला आनी आमची आवय म्हादयेचेर अत्याचार जाता ते लोकां मुखार हाडल्यात एक्चुली हांवें हांकां सगळ्यांक धन्यवाद करपाक जाय आशिल्लो जे काल कोणी प्रोटेस्ट करून म्हाजेर पुलीस कंप्लेन कारण हो इतलो इशू ज्वलंत आशिल्लो तो डिस्कशनाकूच येनाशिल्लो म्हादय इशूचेर म्हणजे म्हादयची जी मांडवी आमची पॉल्यूट जाल्ली आसा तितून भितर संडास करून सोडटात आनी थंय तर वॉटर फाल्यां टेस्ट केली त्यांनी हांव तांकां जे म्हाजे कंप्लेनंट आसा हांव तेंचेर कांय दुखीना कांय ना तांकां तेणी आपल्यालें काम कितें आसा ड्युटी केल्ली आसा प्रोटेस्ट करून सो यू वॉन्ट टू प्रोटेस्ट करून हांव तेंचे धन्यवाद करता कारण म्हागेलो जो इशू आशिल्लो कॅझिनो आनी बीजेपी कशें तेंचे दोगांयची एक जावन कशें गोंय काबार करतात कशें गोंयचे हेचेर अत्याचार करतात आमचे आवयचेर अत्याचार करतात तो लोकां मुखार हाडपा खातीर म्हाका तेंची पुलीस कंप्लेन यूज जाली सो म्हाका एक्चुली फायदो जालो की जो इशू हांवें रेज केल्लो ताका व्यूज खूब जाल्ले जवळ जवळ म्हाज्या इंस्टाग्रामाचेर 2 लाखां वयर तेजे व्यूज जाल्ले तर लोकांक प्रत्येक लोक हिंदू सुद्दां कितले जाण लार्जली हिंदूनीच शेअर केला ते कनेक्ट जाल्ले हांवें जो इशू रेज केल्लो ताका आनी त्या इशूक लोकांनी सपोर्ट केल्लो पूण तो इशू डिस्कशनाक येनाशिल्लो सो हांव हेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद करपाक सोदतां तेणी कंप्लेन केली कंप्लेन रजिस्टर जावन तो आयज तुमच्या मुखार थोडे मिडियाक खबरच नाशिल्लो ह्या व्हिडिओ बद्दल ह्या इशू बद्दल हो इशू येदो व्हडलो इशू आसा गोंयांत म्हाका खात्री आसा की हो इशू आतां थोडो ज्वलंत उरतलो इलेक्शन 8 म्हयन्यांनी आसा आनी आमच्या इलेक्शनाचो एजेंडाचेर आमी प्रामुख्यान दवरतलो की म्हादय नदी जी आमची आवय आसा मांडवी जिका आमी म्हणटात ती मांडवी सामकी शुद्धीकरण जातली तेजें आनी शुद्धीकरण जावन ती बरी प्रतीक अशें उरतली सो तुम्ही म्हणून ताचेच सेंटिमेंट्स हट केल्ले ना हांवें इन्व्हेस्टिगेशनाक तेंय सांगलेलें आसा आज तुम्ही गिरीश चोडणकराक आपयलो म्हणजे कित्याक आमी एक ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आमचेर एक आमकां कंप्लेंट आयिल्ली बाय मिस्टर सिद्धार्थ मांद्रेकर वो प्रेसिडेंट स्वराज्य गोमंतक म्हापसागर ताणें कंप्लेंट दिल्ली रिगार्डींग एक तेंचे रिलिजियस हर्ट केलो म्हणटा सो हितून कितें जालें डेसर्गेशन ऑफ मा गंगा देवी आरती म्हणून अशें तेंच्यानी एक आरतीचो एक पोस्ट घातलेलो आनी तितून एक कसिनो वेसल आशिल्ली आनी ऑन द बँक्स ऑफ रिवर मांडवी आनी तितून तो आर्टिफिशियली इंटेलिजन्स क्रिएट केलो तेणी आर्टिफिशियल AI इंटेलिजन्स क्रिएट केलो तेणी तो पोस्ट घातलेलो एक व्हिडिओ आशिल्लो सो तो पोस्ट आमकां तांच्यांनी अशी कंप्लेंट दिली सो तितून आमी पळयलें की तितून तांचे भावनाक कितें ठेस पावलो सो हितून आमी एक ऑफेन्स रजिस्टर केलो ऑफेन्स रजिस्टर करून आमी तितून तेजें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आशिल्लें हितून मेन घालपी हो मनीस आसा तो आमचो गिरीश चोडणकर पणजे हांगा सरलो सो ताका तेजे हिसाब ताका एक नोटीस दिवन ताका आमी हांगा आपयलो इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी तितून आमी डिटेल तेजे कंप्लेंट जितके आमकां दिल्ले ते व्हेरीफाय केला सगळे फॅक्ट आनी तेजे आमी एक डिटेल स्टेटमेंट आमी आज रेडी केला सो आनी तितून ताका घेवन आमी A to Z तेजे कंप्लेंट आख्खे तेजे व्हेरीफाय केले कशें कितें भावना ताणें कितें केस पावले कितें जालें म्हटलें सो तेणें आमकां क्वेश्चन आन्सर आमकां हें केलें सो तितून फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आमी तेजे फुडलो इन्व्हेस्टिगेशन बी आनी तेजेर आमी वर्कआवट करतले आनी कितें आसा आमी पळोवन ते मागीर लॉजिकल कंक्लुजन आमी ते केस चार्जशीट फायल करतले त्यांच्या स्टेटमेंटा प्रमाणे नेमके ते असं हे घालपाक कारण कितें आसलें कितें म्हटलें तेणी आतां तो म्हणटा की कंप्लेंट ताणें घातल्या आतां पळय गिरीश चोडणकर हो इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट आनी तेणें
टार्गेट केला म्हणटा आपूण तेंचे पार्टी खातीर अशें तो म्हणटा तितून ताणें कितें कितें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्रिएट करून ताणें सगळें हें घातला पोस्ट सो तितून ते आतां व्हेरीफाय करपाक जाय आमकां टायम लागतलो थोडो पळयतले आमी व्हेरीफाय करता थँक्यू